घोस्ट वोटरचो आरोप, प्रॉपर्टी नेम चेंज आणि लँड एक्विजिशन बाबूश मोन्सेरात यांनी सगळ्या मुद्द्याचे स्पष्टीकरण दिला। मंत्री बाबूश मोन्सेरातान यांनी सांगले घोस्ट मतदार मालमत्तेच्या नावांक बदल आणि गोंयांतल्या प्रस्तावित भूस्पादन दुरुस्ती या आरोपांक जाप दिल्या। घोस्ट मतदाराच्या प्रश्नाचेर मोन्सेरात यांनी सांगले मतदार वेळांतल्या प्रश्नांची तपासणी करपाची जबाबदारी वेंचणूक आयोगाची आसा। राजकीय विरोधकांनी केल्ल्या विधानाक आपूण कित्याक जाप दिवचो असो प्रश्न त्यांनी केला आणि मतदार पडताळणी आणि आक्षेपांनी थारायिल्ली प्रक्रियेक पाळो दिवचो पडटलो अशें सांगले। मालमत्तेच्या नावांक बदल करपा विशीं मंत्री यांनी सांगले की ही प्रक्रिया जायरात आणि गॅझेटिंगा विशीं कायदेशीर रितीन चालीक लायतात, जाका लागून लोकांक आक्षेप घेवपाची संद मेळटा। गोंयच्या अस्मिताये विशीं हुस्को उक्तायतना मोन्सेरात यांनी सांगले की दया यत्नांचो वापर पुराय प्रक्रियेचेर प्रश्नचिन्ह उबारपा खातीर करचो न्हय। भूसंपादन दुरुस्तीच्या प्रस्तावाचेर तांणी स्पश्ट केले की हो तरतुदी रस्तो रुंदीकरण, पूल आणि सरकारी इमारती सयत सरकारी प्रकल्पा खातीर आसा। गोंयांत मतदार यादी, मालमत्तेचो वेव्हार आणि भूसंपादन हाचेर सुरू आशिल्ल्या राजकीय चर्चे वेळार ही विधानांत आयल्यात। घोस्ट वोटर 500 तांकां सोद म्हणून सांग तेंच्यानी सोदले म्हणटा ते डेमोलिश बिल्डिंग केल्या पळय तितून 500 काय अशें अरे बाबा फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्शन कमिशन whoever is there they will look into this thing, no as if I am looking into that. बट तेंच्यांनी एक स्टेटमेंट केला तुमचो हात आमदाराचो कोणते आमदार आहा बाबा तेणी स्टेटमेंट केला एम आय सपोज टू रिप्लाय टू वॉट एवर दे हॅव तुमचो एक ऑफिसातलो कादर म्हणून कोण बसता हियरिंगाक प्रत्येक हियरिंगाक तो कादर म्हणून येता म्हणलो तुमची हियरिंग। अरे माझे ते हियरिंग दो सपोज ऑब्जेक्शन ऑफ कोणाचें आहा ऑब्जेक्शन आमचो मनीस वचपाचो न्हू वी हॅव गॉट अ BLA एंड ऑल देर इज अ प्रॉपर प्रोसिजर विच इज गोईंग ऑन एंड अल्टिमेटली पळय सी वोट घातले की वोट ना घातले आय एम जस्ट ट्रायंग टू से अल्टिमेटली देव जाणा आनी तो कोण वोट घालता तो जाणा कोणाक वोट मारता इट इज नॉट नेसेसरी तुजे बारेन भोंवता म्हणून सगळे तुजेच बारेन तुकाच वोट मारतले बट तुम्ही सर्वे बीन करतले जेन्ना तुम्ही BLA चे ट्रान्सफर मारले पळय तसो I don't need to do any survey. Those whoever has been entrusted with the work, they will get the work done. बाबा ते 6 वर्सां जाली बिल्डिंग डेमोलिश करून पण थंयचे अजूनही वोटर्सांची नांवां अरे बाबा why you asking me? Did I keep their name? पॉलिटिकली हे केलं म्हणलं What? अरे see bad carpenters always blame their tools. बाबा कित्याक आपण कित्याक शेणलो हेका लागून. First try to improve yourself and then go election. अनेक बाबू थापा डिसोजा हे सरनेम चेंज करता सो तेजेर तुजे कितें आहा पणजेनी खुबशे गोष्टी घडटा तशें That you don't ask me, that I don't know about the changes of name. It's concerned to revenue department. See, changes of name come through the proper procedure. It has been advertised on the this thing, plus it is gazetted and all. Whoever has got to put objection, let them put an objection. So we cannot basically stop anyone doing anything, no? If it is a process, if you can do through process something, it is happening. So there's the people who have those people should object to it. सर कायदो चेंज जावपाचो दिसता पडना तुमकां अशें नांवां चेंज जाल्यार गोंयांची आयडेंटिटी हे जाता Just see, if one, two fellows try to misuse the system, you cannot say basically the system is bad. बट दोग जाणांनी गेल्यार मागीर आनी खूब जाण करतले फुडें सुद्दां आनीक करपाक लागतले न्हू समज अशें उरलें जाल्यार Because संवसार आयज आहा फाल्यां हांव आसतलो फाल्यां आसचो ना तेन्ना उलोवन कसलो फायदो ना आतां सो डोंट डिस्कस दोस थिंग्स. आनी लँड एक्विजिशन बील येवपाचें आहा कितें Amendment only for as far as government projects are concerned. गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट्स ओके म्हणजे सर गव्हर्मेंट रोड्स बी कितें मेळटले रिलॅक्सेशन रोड्स गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स एंड No, आतां केन्ना सी आतां ब्रिजाक जाय जागो वायडनिंग ऑफ द रोड्स एंड ऑल सो फॉर दॅट इट इज ओके थँक यू सो मच बाय बाय. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.